नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। जीएमसीचे 400-500 निवासी दोतोर जीएमसीचे भायर धरण्यार पश्चिम बंगालान दोतोराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध। जीएमसीत ज्येष्ठ दोतोर सांबाळटात कॅज्युअल्टी आयसीयू। कसिनो न्हयत सिवेज सोडिनात, काँग्रेसीच्या आरोपांक तथ्य ना। जुलय सावन कसिनोचे उदकाचे ऑडिट। कसिनोवाल्यांक पार्किंग प्लाजात पार्किंग सक्तीचो विचार, मंत्र्याची काँग्रेसीक जाप। गोंयांत पेट्रोल डिझेल वाडले। पेट्रोल ₹2.78, डिझेल ₹1.65 वाडले। पेट्रोलाचेर वॅट 15% वेल्यान 20%। मध्यान राती सावन नवे दर। दक्षिणेत राती लोकांक ना लायट। बाणावले, कुंकळे, वेळ्ळी, चिंचोण्या, फातोडेर 4:30-5 लायट। 12-13 वरां लायट ना। कर्नाटकांतल्या पावर फिडराच्यो एकार एक कटकटी। सायड बिझनेस करपी सरकारी स्टाफांक धाडटले घरा। श्रम मंत्र्याची शिटकावणी। सरकारी जाव्यांचेर नजर दवरूंक टास्क फोर्स आनी सेंटिनल नेमपाचो प्लान। हायफाय बायक घेवन मंगळसूत्रा सरपळ्यो फारावपी दोगांक पुलिसांनी 24 वरां भितर उखल्ले। पर्वरे बेती बायलांचेर घाल्लो हात। मंगळसूत्रा सरपळ्यो जप्त। आणि फिफा वुमन्स वर्ल्ड कपात ऑस्ट्रेलियान ब्राझीलाक मारले। चीनाचे दक्षिण आफ्रिकेचेर जैत। जीएमसीचे 400-500 रेजिडेंट दोतोर संपार। आज सांजे 5 मेरेन जीएमसीचे भायर धरण्यार। पश्चिम बंगालात दोतोरांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध म्हूण हे धरणे। आरोपींक बेगोबेग अटक करची म्हूण मागणी। मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्र्यान केंद्र सरकाराक तांच्यो भावना कळोवच्यो म्हूण मागणी। जीएमसी सध्या ज्येष्ठ दोतोर कॅज्युअल्टी आनी आयसीयू सांबाळटात। This rally today we are conducting in protest against the attack on doctors in Kolkata NRHMC Medical College on the 10th of this month. There were 2 doctors have been severely injured and the injuries have been so extent that they require a surgery. And on this matter, Kolkata government has not taken any action to arrest the culprits or to protect the doctors. The doctors have been demanding only the protection and action against those culprits. That thing also has not been done so far. So instead of that, solving the matter, the West Bengal CM has escalated the matter by issuing an order to vacate the doctors from the hostel. So this is very unfair. So we, as a Goa Association of Resident Doctors, juniors and senior residents, are standing in solidarity with the Kolkata doctors. All the entire nation, national resident doctors are with the Kolkata doctors. So in this matter, we want our CM and HM to convey our message to the central government to take some action against the culprits of this attack which has happened in the Kolkata. IMA मडगाव युनिटाने आंदोलन केले। Functioning is not affected because we already had a meeting of heads of department and we have done what is called as a contingency plan, from which we have invited some doctors from health services. We have got our doctors who are on the vacation also, and we have deployed some doctors from preclinical side. So all OPDs are functioning normally, emergencies, casualty, everything is functioning normal. We all our members are gathered here today to protest the violent which has happened against one of our doctor members in West Bengal. What has happened is, out of sheer rage, some relatives have come together and hit this poor chap. He's battling for his life. He's in critically. What we want to stress here is that whatever is the problem is, violence is not the issue. I mean, you cannot go and a helpless doctor who's sitting in his clinic can't be attacked like that. There are ways to settle issues. There are courts. There are laws. We can pursue the right legal channel. कसिनो मांडवी सिवेज सोडिनात। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाच्या आरोपांक अर्थ ना म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाची मिडिया मुखार येवन जाप।
कसिनोच्या सिवेज टाकयांचे सील ओपन करून सरकारी स्टाफाचे देखरेखीत खंय सिवेज पंपिंग जाता तरी पूण काँग्रेसीक खात्री दिसना जाल्यार जुलया सावन कसिनोचे वॉटर ऑडिट करतले। कसिनोचो स्टाफ आनी गेस्टांक पार्किंग प्लाजात पार्किंग सक्ती करपाचो खंय सरकाराचो विचार चल्ला। कोणे स्टेटमेंट करचे पयलीं एक स्टडी करपाक जाय। तोंड आसा म्हूण कितें उलयलें म्हूण जावचें ना। लोकांक दिशाभूल और गव्हर्नमेंट कांय करना फक्त सांगपाक जाय म्हूण सांगचें न्ही अशें हांव गिरीश चोडणेकराक जो प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी आहा ताका सांगता। पोल्युशन बोर्ड इज वर्किंग डिलिजंटली। दे हॅव मेड ऑल जे ताका रिक्वायरमेंट जे कितें करपाक जाय एट सायंटिफीक लेवल और इन सायंटिफीक मॅनर और वॉट सायन्स इज। आतां गिरीशाची दुसरी सायन्स आहा जाल्यार आमकां खबर ना। तो जर सायंटिस्ट जर दुसरे भाशेन कितें सांगता जाल्यार तेणें आमकां एक रेप्रेजेंटेशन दिवचें की अशें अशें तुमी कितें करता तें सारकें न्ही पूण म्हजें सायन्स अशें सांगता, म्हजें सायन्स अशें सांगता आनी तें सायन्सान म्हणलें तुवें करचें जाल्यार तेंय आमकां करपाक रेडी कांय प्रॉब्लम ना। गोवा पोल्युशन बोर्ड इन 2014 ऑनवर्ड्स दे हॅव सील्ड द टँक्स of the casinos of waste discharge. So discharge करपाक जाय जाल्यार they are called. Who is called? Goa Pollution Board is called. Captain of Ports representative comes and the seals are broken. Pumps are put inside that tank of sewage and discharged on a dump barge. And this dump barge is monitored by our people. If now he says our people are government people are also not to be जाल्यार I don't know, then we'll appoint Congress people as government people. That's what we want. And whatever discharge which is measured in the tank, we will measure it scientifically, not Girish Chodnekar scientist, not what Girish Chodnekar says. From 1st of July, water audit. This is what I have said. Water audit means incoming water and outgoing sludge, whatever is there, we are going to monitor. We have a team of scientists in our Goa Pollution Control Board and they will do it. हे कजिनो जे चालू जाल्ले आहा हे बीजेपी गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता गोंयभर लोकांक खबर आहा आमी करूंक ना। पीपल मे क्रिटिसाइज मी फॉर द स्टेटमेंट, आई एम नॉट बॉदर्ड, बट वॉट आई एम सेइंग इट इज अ पॉलिसी विच द गव्हर्मेंट हैज टू टेक। आई एम विथ द गव्हर्मेंट ऑल्सो। वी विल फायंड सोल्युशन एंड प्रॅक्टिकल सोल्युशन। आज खंय तरी गेमिंग कमिशन करूं ना, वी विल ऑल सिट and we will find solution. I am not making any promises, but as fast as possible we will put, the state government will put gaming commission in the casino. As this statement I am making on behalf of the Chief Minister since he is not here. But over the next few days we will use the parking plaza created by Goa Tourism and compulsory make them park, and we will provide some system where people can go and drop. We will work on that direction. Over a period of time, we will do that direction. All parking of employees, including people coming to casinos, will have to park in that lot because it can park a lot of things. And there will be ample of parking space for big cars, buses or small tempos which come there. Right now, the service scrap and anek minna bhitar clear hote, and then we will focus on a full policy of parking for casinos who come there. Whether it is employees, whether it is customers, or whether whoever goes to consumer, will park it here. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल वाडले। पेट्रोल लिटराक ₹2.78 जाल्यार डिझेल ₹1.65 वाडला। मध्यानराती सावन पेट्रोल पंपाचेर नवे दर लागू। गोंय सरकारान पेट्रोला वेलो व्हॅट 15% वेल्यान 20चेर जाल्यार डिझेला वेलो व्हॅट 15 वेल्यान 18% वेलो। इतल्याचेर सरकार म्हयन्याक 12.5 कोटी मायज जोडटलो। वर्साचो हिशोब केल्यार सरकाराचे तिजोरेत 150 कोटी मायज। दक्षिणेक रातीं लोकांक लायट ना। रातभर बरेंच हाल जाले। बाणावले, कुंकळे, वेळ्ळी, चिंचोण्या फातोडेर 4:30-5 लायट आयल्या। 12-13 वरां तांकां लायट ना। कर्नाटकाचे पावर फिडराच्यो एकार एक कटकटी सुरू जाल्ल्यान दक्षिण गोंयांक सध्या महाराष्ट्र फिडरा वेल्यान वीज पुरवण जाता। वीज मंत्री काब्राल सांगता तें हेच। कितले एरियांत लायला? लायट एरियाना फ्रॉम तुगेले बेतालबाटी, कोलवा, बेनावलीम, ओल्ली, करमणा, वार्का, वेल्ली, काणकोण, कुंकळे, सांगे। फॉल्ट तेंचे 220 लायनी कितें तरी फॉल्ट आसा। कर्नाटका, फ्रॉम कर्नाटका टू शेल्डे एंड फ्रॉम पोंडा टू शेल्डे। आमकां कुंकळे सप्लाय ना। सेम फॉल्ट लागून न्हू?
हय कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा सप्लाय फेल जाता. लायट मेन गेल्या इनकमींग फेल जाल्या कर्नाटकाचे आनी MSCB आसा पळय महाराष्ट्राची दोनूय फेल आसा शेल्ड्याच्यान. We will have to waste all our perishable items in the fridge because everyone is going to bear losses. There might be many who don't say anything, there might be many who come out and say many things. But I call on this government, observe this day as a black day and of power supply to the state and bad performance in supply to the consumers, and grant immediate relief of discounted bills for the losses borne by the people of Goa, of South Goa this day. Today, the losses will be from commercial activities to local domestic use. Several people will be losing all their perishable items stored in their fridges. Last 3 days जाले डेली लायट वयता येता बट आमगेले कोण MLAs न्हू कोणाकू फरक पडना. बट आम कितू सफर जाता तें कोणाकू पडोंक गेलें ना. आयज चोय देंपराचेर 2 लायट गेलोली पूण कोण हांव सबस्टेशना येवन बोवाड मारीत आहा पूण कोण MLA ना सरपंच ना कोणाकू पडोंक गेलें ना लोकांचें. वीज मंत्री निलेश काब्राल ह्या इश्यूचेर उलयलो. As of today also power is not given by Karnataka. I am working out. Once I do it, I will come back to you and I will tell you what I have done. As I told yesterday, I am trying to divert the entire load on the Maharashtra supply. So I am working on it, and once done, I will take you again and tell the people of Goa what I have done. Bureau report, Prudent. दाबोळे एअरपोर्टार एका दुबाविताक धरला. ताचे कडेन मेळिल्ल्या सामानावेल्यान ताच्या वेव्हाराचो दुबाव येता. CISF स्टाफाक ताचेर दुबाव आयलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ताचे कडेन वेगळ्या नांवाची ATM कार्डां, लायसन्स एका नांवान जाल्यार इलेक्शन कार्ड भलत्याच नांवाचें. गोंयचे ATS आनी एअरपोर्ट सेक्युरिटी ताची चवकशी करता. वास्को गोंयचे पुलिसांनी FIR रजिस्टर केल्या. Upon intercepting the person, he could not give his proper identity. When searched, they found him carrying identity in 2 names with the same photograph, his own photograph. One in the name of Khurshid Alam, native of Paraganas, Kolkata, and another in the name of Mr. Sheikh Imran, native of Kolkata. He also was carrying a number of bus tickets from West Bengal to Dhaka. Preliminary inquiries, investigation showed that he was using the fake ID card in the name of Sheikh Imran, having booked flight tickets in that same name and had travelled. So we have registered offence of impersonation 419, using the fake ID as genuine and booking tickets under 471, and that's how he's cheating the airlines as well as security agencies. So in this short span of 4 days, he has travelled everywhere by flight, and moreover from Goa to Mumbai, Mumbai to Goa, and again going and coming by bus. All needs to be probed into. And so we have invoked most of the agencies related to security for investigation with us. मध्यानराती फोन कॉल पळोवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुंबई विमानतळार आडकल्ल्या गोंयच्या पॅसेंजराच्या वेळा प्रसंगाक पावलो. पॅसेंजराक मोठो आदार. एअर इंडियाच्या बेजबाबदार स्टाफाक लागून कितलेशेच पॅसेंजर मुंबई विमानतळाचेर ब्रेस्तारा मध्यानराती आडकले. फ्लायट उसरा आयली ती आयली. क्रू फ्लायट सोडूंक तयार ना. वेल्यान अटक करपाच्यो धमक्यो. CMान दुसरे फ्लायटीन पॅसेंजराची रातोरात वेवस्था केली. Dr. Pramod Sawant, thank you very much. My name is Dr. Pradhan, and I would like to say one thing, that you are the only humanitarian. You are the only humanitarian person that I have seen today. हे पॅसेंजर काल 9:30 मुंबयसान गोंयांत येवंक म्हूण राविल्ले. फ्लायट लेट.
11:30 सुमार पावली. लेट कित्याक काय म्हणल्यार एअर इंडियाचो क्रू कांयच सांगिना. पॅसेंजरांनी बोवाळ सुरू केलो. वेल्यान तांकां अटक करपाच्यो धमक्यो. राती 2 मेरेन पॅसेंजर मुंबय एअरपोर्टाचेर आडकले. निमाणे पॅसेंजरा बरोबर आडकल्ल्या दोतोर केतन भाटीकारान सीएमाक फोन मारलो. सीएमान खंय पॅसेंजराची पोटापाण्याची वेवस्था करून फ्लायटूय अरेंज करून दिली. सोशल मिडियाचेर सीएम प्रमोद सावंताची तोखणाय. डॉक्टर प्रमोद सावंत, थँक्यू व्हेरी मच. सेक्युरिटी चेकअप जाता थंय पर्यंत पावले आनी थंय मी एअर इंडिया चोर एअर इंडियाचेर उलयले अशें खूब बोवाळ घालत गेले. सो लोकांक कळपाक की आमची दैना तांच्यांनी केल्ली म्हणून. जेन्ना आमी सेक्युरिटी कावन्सिला कडेन पावले तितलो आमचो 12:15 12:30 जालो आसतलो टायम. आनी थंय पावले की आमकां सेक्युरिटी कडल्यान धमकी दिवपाक लागले की बाबा तुमकां अरेस्ट करतले. टू अंडरस्टँड वॉट वॉज गोईंग ऑन एंड एक्झॅक्टली विदीन 15 मिनिट्स ही टोल्ड मी की सगळ्या पॅसेंजरांक दोतोर टेन्शन घेवं नाका, जेवण अरेंज केला. वीच एअर इंडिया स्टाफ लेफ्ट and they didn't have that courtesy also to provide us a glass of water. And within that time ताणें सांगलें की तुमची अर्दवरा भितर फ्लायट बोर्डिंग जातली, तुमी टेन्शन घेवं नाका. एक्झॅक्ट 2:30 एज प्रॉमिस्ड बाय हिम आमकां फ्लायट मेळ्ळी आनी 3:30 आमी गोंयांत पावले. त्या मनशान परत 3:30 आमचो रिस्पॉन्ड घेवन त्या मनशान आमकां थँक्यू, आमी वयल्यान ताका थँक्यू म्हणपाचें, बरें पावले मरे तुमी. सो ही कर्टसी, ह्युमन कर्टसी खातीर स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. डॉक्टर प्रमोद सावंत, थँक्यू व्हेरी मच. 15 जुलय ते 9 ऑगस्ट गोयचे विधानसभा अधिवेशन. राज्यपाल मृदुला सिन्हान शुक्रारा अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. 20 दिसांचे हे अधिवेशन चड कामकाज अर्थसंकल्पाचें आसतलें. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. लोकांक वेळ दिवपाचो सोडून सायड बिझनेस करपी सरकारी स्टाफांक घरा धाडटले म्हूण श्रम मंत्री रोहन खंवटेची शिटकावणी. असल्या सरकारी जाव्यांक सोदूंक टास्क फोर्स नेमपाची तशेंच सेंटिनल वेवस्था चालीक लावंक खंय तो मुख्यमंत्र्याक बरयतलो. रोजगार धोरणाचेर रोहनाची कंपन्यां बरोबर शुक्रारा चर्चा जाली. सरकार आनी उद्देग दोगांकूय बरें अशें खंय धोरण थारयतले. Give deliveries as government, as public servants to the people of Goa. It cannot be that they have taken a government job which they run and they also do their side businesses. And ताज्या खातीर सीएमा कडेन बरोवन I will ask for a special task force if required to be formed to get into this. I will also request की सेंटिनल स्किमा प्रमाणे तशेंच एक इन्फॉर्मर जाल्यार तांकां रिवॉर्ड कर आनी सोदून काड कोण गव्हर्नमेंट लोक आपले काम सोडून सायड धंदे करतात. कोण पार्टनर आसा रेस्टॉरंटांनी, कोण आनी कितें आसा, हें सगळें जें चल्लां, आय थिंक समवेअर इट हॅज टू स्टॉप इफ वी आर टॉकिंग एट गुड गव्हर्नन्स. नवे रगत कामाक लागल्यार कामान उर्बा वाडटली. तांकां सुवात करूंक सायड बिझनेस करतल्या सरकारी स्टाफान खंय बिझनेसूच करचो, मंत्र्याचो तोमणो. भुरगे सगळेच रावता गव्हर्नमेंट जॉब, फ्रेश ब्लड आयले, एखादी फ्रेशनेस येतले. तेय जाय जाल्यार जे कोण सायड धंदो करता तांकां गव्हर्नमेंट धंदो करप, गव्हर्नमेंटाचें काम करप हें म्हणना. तुमची प्रायोरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसा मरे. इट्स अ गुड एक्झाम्पल यू आर क्रिएटिंग. गो इन टू दॅट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डोंट बी ऑन द गव्हर्नमेंट. इन्फॉर्मर्सांक रिवॉर्ड करप, हाजेर टास्क फोर्स घालून हाजेर चॅक करप, हे मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयतलो आनी हाजेर मागणी करतलो की एक टायम बाउंड करचो. तातूंत एक seriousness of government people who are working also will be seen. कंपनी आणि सरकार दोगांकूय बरी पडटा तशें खंय धोरण करतले. But I am getting into the business of making a policy which can be a win-win situation for the industry and for the government. And as a small state, we can definitely set an example to the rest of the country. वर्षभरान गोंयांत 53 स्टार्टअप रजिस्टर जातली. 4 जाणांक सरकारा कडच्यान फंड मेळ्ळा. केंद्राची स्टार्टअप पॉलिसी चालीक लावपी गोय खंय दुसरे राज्य. New companies are coming in, startups. We have today, in the last 1 year, we have successfully registered, say, 53 startups, which is a very good indicator. The first 4 or 6 we have already taken fundings from the government. Goa is the second state after Orissa to actually implement a policy and disburse incentives in terms of startup and IT. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. शेतांतल्यान हायटेन्शन लायन ओडपाक विरोध करपी कलंगूट आनी कांदोळचे शेतकारांची याचिका हायकोर्टान भायर मारली. जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्यान लायन ओडूंक मान्यताय दिल्ली. ताका शेतकारांनी आव्हान दिल्लें. जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्यान लोकांची सारकी सुनावणी घेवंक नाशिल्ली म्हूण शेतकारांचो दावो. हायकोर्ट म्हणटा शेतकारांची बाजू आनी हरकती आयकूनच प्रकल्प फुडें व्हेला. अन्यायाचो प्रस्न ना. शेतांतल्यान हायटेन्शन लायन ओडटा म्हूण कळंगूट आनी कांदोळेच्या शेतकारांचो बोवाळ. हायकोर्टात वचपी कळंगूट कांदोळेचे याचिकादार म्हणटा
जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान 4 जूनाक काडिल्ले अर्दीत लायटीची हाय टेन्शन लायन शेतांतल्यान ओडपाक मान्यताय दिली. जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्याक दिल्ली प्रकल्पाच्या प्लानाची कॉपी वीज खात्यान शेतकाऱ्यांक दिवंक ना. जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान सारकी सुनावणी घेवंक ना. ही शेतां पिकावळी खाला आसा. शेतकारांक पोटा पाण्याचो तोच आधार. गोंय सरकारान जाप दिली ती अशी: प्रकल्प प्रभावित गांवकारांक हरकत घेवंक संद दिल्ली. तांणी तेन्ना हरकत घेतिल्ली तांचे मुद्दे लक्षांत घेवनूच प्रकल्प फायनल केला. दोनूय वटेन युक्तिवाद आयकल्या उपरांत हायकोर्टान जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्याचे अर्दीक हात लायनासतना याचिका रद्द केली. हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें: जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान याचिकादार शेतकारांच्या प्रतिनिधींचे मुद्दे आयकूनच निर्णय घेतला. निसर्गीक न्यायाचे नजरेन शेतकारांचेर अन्याय जाला अशें म्हणून नज. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वर्सभरात फोंड्या आनी तिसवाडी तालुक्याची उदका पुरवण वाडटली. सुमार 100 कोटी मोडून ओपा प्लांटाची तांक वाडून 105 MLD करतात. गांजेचें उदक ओपा प्लांटाक हाडपाक पायपलायनूय घाल्या. उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालेकारान ओपा प्रकल्पाची पळोवणी केली. सध्या 40% काम जाला. फुडलो मे मेरेन सगळें काम तडीक लावन उदका पुरवण सुरू म्हूण मंत्री सांगता. ओपा गांजेचो जो हो प्रकल्प आसा हो प्रकल्प एकूण 100 कोटीचो प्रकल्प आसा आनी 70 MLD उदक हें जें उदक आसा तें 2 तालुक्यांक उदक पावता. तातूंत भितर एक तिसवाडी आनी दुसरो फोंडा तालुका. आनी पयलीं जें उदक जमनींतल्यान वतालें तें आतां आमी उदक मोठी पायपलायन घातलेली आसा आनी त्या पायपलायनीच्या अंतर्गत एक बरें अशें आनी स्वच्छ अशें उदक ह्या दोनूय तालुक्यांक पुरवण करची अशी ह्या सरकारची एक योजना आसा. 40%चें काम पुरें जाल्लें आसा. पयलींचें जें काम आसा 35 MLD आनी हे 70 MLD मेळून 105 MLD हे दोनूय तालुक्यांक उदकाची जी टंचाई निर्माण जाल्ल्या ती टंचाई हांगासर पुरी जातली. आज आमी पळोवणी करून थंयच्या जे कोण काम करता त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सुचनाय केल्ल्यो आसा आनी एक बऱ्या तरेचें समाधानकारक अशें काम आमी आज पळोवंक मेळ्ळें आमकां थंय. हायफाय बायक घेवन पर्वरे बेती बायलांची मंगळसूत्रां आनी सरपळ्यांक हात मारपी दोगा चोरांक पुलिसांनी वास्को 24 वरां भितर उखल्लें. एक मंगळसूत्र फारायल्लो पर्वरे, दुसरो बेती. पुलिसांक तांचे बेतीचे कर्माची CCTV फुटेज मेळ्ळी. ताचेर पर्वरे लुटिल्ले ते बायलेन तांकां वळखलें आनी पुलिसांनी तांकां वास्को सावन उखल्लें. ताचे कडेन पुलिसांक चोरिल्लीं मंगळसूत्रां आनी सरपळ्यो मेळ्ळ्यात. कोयर तयार जाता थंयच ताचो विलो लावपाची वेवस्था जाय म्हूण नगरपालिका संचालक सांगता. तशें जाल्यार खंय संसोड्या वयलो डंप कमी जातलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पालिका संचालक आनी मडगांवच्या नगराध्यक्षान संसोड्यार वचून गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केली. संसोड्याचो प्रस्न तडीक लावपाचे खंय प्रशासकी पावण्यार यत्न चल्ल्यात. So much volume is coming. So Madgaon needs to segregate. Without segregation, it is not possible. Because entire load is coming here, we are finding it difficult to handle, and that is why pile-up is happening. So we are making assessment of decentralized sites so that waste coming to Sonsodo is handled at source itself. Like market area, we have some biodigesters. So we are looking at that. That is our main plan. What about wholesale fish market? So all those locations we have assessed where we can add some capacity so that where waste is generated, there itself is treated and doesn't come here. खासदार सारदीन शुक्रारा जिल्हाधिकाऱ्याच्या कचेरीन पावलो. कोयराचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो म्हण खंय ताणें जिल्हाधिकाऱ्याक ऑर्डर दिल्या. संसदार एकूच ते दुसरी सांगलां, आजी सांगता तिंगाचें तें वचपाक जाय. वास तो बंद करपाक जावपाक जाय. ते उजलाक तो बंद जावपाक जाय. Till such time they shift the garbage, this thing should not happen. It should not be health hazard to the people from the vicinity. Over. That's why I told collector that day, please don't have expert opinion. Bring expert there and see what can be done. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. साहित्य अकादमीचो अंदूचो कोंकणी बाल साहित्य पुरस्कार मडगांवच्या राजश्री बांदोडकार कारापुरकाराच्या चिटकुल्या
चिकीचे विशाल विश्व कथा झेल्याक जाहीर जालो जाल्यार युवा पुरस्कार काणकोणा लोलयेच्या हेमंत अय्याच्या कथाकार ह्या लघु कथा झेल्याक फावो जाला. पुरस्काराची साहित्य अकादमीन शुक्रारा घोषणा केली. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.